आतांच टेलिफोनीक डिस्कशन म्हणजे सीएमा कडेन जालें आनी एक डिसिजन आमचें जालें की प्रायम मिनिस्टरा कडेन हो विशय घेवन आमचें शिष्टमंडळ थंय वचपाचो आनी थंय कितें तो सुचोवप ताचे कडच्यान करून घेवपाचो एक तर जाता किंवा ना हे दोनूच शब्दांनी आमी तांचे कडेन वचपाचें थारायलां. आज हे जे शिष्टमंडळाक आयिल्ले तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला की एज्युकेशन करून आमकां ताजो कांयच फायदो ना. ह्या दिसांनी जरी मेळ्ळो ना जाल्यार फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी पर्यंत ह्याचो सुतोवाच कितें तरी जाता. तुम्ही वयतले शिष्टमंडळा बरोबर? डेफिनेटली वता. ते उद्घाटन करपाचें आमी थारायलां आनी तसोच जर कोणाकूय ज्येश्ठ मनीस म्हणून तुमी मागला आसा जाल्यार ताणें आमचे बरोबर येवचें. जी आमची आज मिटींग कॉल केल्ली आणि आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर ताणें आमकां सांगलें की तुमकां आमी एक रिक्वेस्ट करता. आमचें एक शिष्टमंडळ जें आसा तें प्रायम मिनिस्टराक मेळटलें आनी ते फुडल्या एक आठवड्या भितर तेजेर आमी कितें तरी येस ऑर नो हें डिसिजन घेतलें हें ताणें आमकां सांगलें. आनी ताणें रिक्वेस्ट केला की फाल्यांचो जो प्रोग्राम आसा तेतूंत तुमी आंदोलन कांय करचें न्ही असो रिक्वेस्ट केला. तो CMA कडेन उलयलो, हांवूय CMA कडेन उलयलो आनी तेणी सांगलें की आमी डेलिगेशन जें आसा तें फुडल्या आठवड्या पर्यंत वयतलें अशें ताणें आमकां सांगलें. आमकां इतलेंच जाय तेंचे कडल्यान की एकदां तुमी करतले की ना करतले हें आमकां शेवटचें कितें तें सांगा हें आमी तांकां सांगलेलें आसा. हय की ना नाजाल्यार ना म्हणून तरी सांगा एकदां पूण क्लियर कर आमकां अशें अदान तरी दवरनाका. जबाबदारी ती ताणें घेतल्या आनी सुदिनान ती जबाबदारी घेतल्या ताची कितें सांगपाचें आसा आनी म्हणून फाल्यांचो जो आमचो कार्यक्रम धरणा कार्यक्रम आसा तो आमी कॅन्सल करतले पूण फाल्यां सकाळीं आमची मिटींग घेवन आमी ते कन्वे करतले.